संकोष्टानी सोताव तुका, हुस्क्या कोंतीन सोताव तुका, कुशालपणान सोताव तुका, सगळे कोरेन सोताव तुका. दिसा फांतोर उदेताना, काळजांतले उद्गार सोडटा. आयच्या दिसाचे सरभुसोर तुका दोर्याते भेटयता. संकोश्टानी सोता तुका, हुस्क्या कोपीन सोता तुका, कुशालपणान सोता तुका, सगळे कडेन सोता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, देवान आमकां सगल्यांक रचून सत्य फावो केल्या आनी देव आमचे कुशे आड वचना. देव आमकां ही खुशी आमची पाडूंक आमकां सत्य दिता. वायट आनी बरें हे दोनाय मदले बरें ते चिंतून विचून काडूंक आनी देवाचे कुशे प्रमाणे ते मांडून हाडूंक दर एकल्याक आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवंक गरज. आमची खुशी करता तेन्ना देवाची खुशी तातूंत आमी सोदूंक आनी ते प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आमकां आदार आनी कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. मिसाची भेट भेटोवंक फावो त्या मनान आमची तयारी करतना काळजां मनाची दूख धरून देवाची आनी एकामेकाची भोगसणी मागुया. हांव पातकी सर करुया देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पुरो अपराध. एकोचो भुरग्याक सदांच जगवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात पूण प्रार्थना मागता. सोर पुर्या देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. सोर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोळ मोडलें. तुजे अगणीत जाणवायेचे आनी मोगाचे हे येवजणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हूण मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खरें सिसाची जीव दिल्या. तकलोल्यान म्हज्या उतरांत धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चिंत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली. म्हजें खाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हजे खेंडोण्यो करताले
आनी म्हजें तिपी उडयतालें तेन्ना पुर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता, ते पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लॉजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. म्हाका नीट करूंक दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर घाराणें करता जायत होय जाल्यार बरोबर निती सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जाय तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतर हें देवाचें उत्तर. आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजे खातीर हांव खेबाडा सोंसतां. तुज्या पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पोरको. म्हज्या काशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घराचो मान राखच्या आशा लासता म्हज्या काळजान. तुका केन्टात तांचो केनोन्यो म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजें कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दिता गाय म्हूण पळयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावंक ताणें म्हाका वीख दिलें आनी म्हजी तानेक म्हाका पिवूंक दिलो शिरको. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. हें पळोवन कालती मनशां संतोस्तलीं. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकळींनी आसलेल्या आपल्या चाकराक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नमान तुका आमच्या राया. तूंच एकलोच आमा पाप्याची दया करता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल यात्निकाशी गेलो. ताणें म्हळें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणीं ताका रुपयाचे 30 नाणे वेंचून दिले आनी तो दीस तावन ताका धरूंक दिवंक बरो सोयीक तो पळोव नासलो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक लायलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हजें शिसां बरोबर तुजे घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां,
तुमचो भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जबोर कोणती बरीत जाले आनी एक एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो पोट्टीपाल केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. जल्मूंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान ये. वकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भगिनीनो, हेनरी मातीस ह्या नांवाचो एक फ्रेंच पेंटर आसलो. 1954 वर्सा तो 87 वर्सांची पिरायेर सोंपलो. आनी ह्या आपल्या जिवितांत ताणें जायतीं पेंटींग केलीं. आनी निमण्या दिसांनी निमण्या वर्सांनी जेन्ना तो पेंटींग करतालो तेन्ना ताचे हात कडकडटाले, बोटां दुखतालीं, कित्याक ताच्या बोटांक आर्थरायटीस जाल्ली. आनी अशी दूख आसतनाच कांय पावटी ब्राश हातांत उरो नासलो म्हणून तो कुडको बोटांक बांदतालो. आनी कुडको बोटांक बांदून तो ब्राश स्लीप जायना जावपाक, पडना जावपाक ही दूख सोंसून कुडको घेवन आनी हो ब्राश हातांत धरून तरी पेंटींग करतालो. एक दीस ताचे लागीं कोणें विचारलें, इतली कुडीची दूख आसतना तूं पेंटींग कसो करताय, वो कित्याक लागून करताय? आनी ताणें असो जबाब दिलो, द पेन passes away, but the beauty remains. दूख जी हांव सोंसतां ती सरून वेतली, पूण म्हत्व हांव हे चित्राक वो म्हज्या कला वरवीं दिता तें सदांच उरतलें. पेन passes away, द ब्युटी रिमेन्स. जेजूच्या जिवितांत असलेंच कितें घडलें. हे दीस ताचे कश्टाचे आनी कश्टवता तेन्ना ताणें फुडाराचें चिंतून वो दर एकल्याचें आमचें चिंतून ते कश्ट सोंसले. कश्ट सरून वेतले, पूण हेतू मनांत कितें आसलो ताका लागून ताणें तें सोंसलें. जुदासाक तो पक्को वळखतालो, तरी आसतना ताचें फ्रिडम, ताची खुशी ताणें ताका पाडूंक दिली. आनी हीच खुशी पाडून जुदासान हो चॉयस वेंचणी केली जाल्यार ही वेंचणी रॉंग पळय ती केली, सारकी न्हय ती केली. आनी हे भाशेन जेजूक 30 नाण्यांक ताणें विकून दिलो. पयशांचे आशेक लागून दुडवाचेर आपलें मन धरून ही वेंचणी चॉयस ताणें केल्लो तो सारको करूंक ना. तेच बरोबर भाव भयणीनो, आयज आमी हाचेर नियाळ करता तेन्ना आमकां उगडास जाता. दर एकल्याक देवान आमकांय खुशी आमची दिल्ली आसा. आमचे खुशे आड देव वचना. देव आमकां खुशी करूंक दिता. तेच बरोबर दर एकल्याक आमकां देव गिन्यान दिता, खंयचें बरें आनी खंयचें वायट तें चिंतूंक. म्हणटूच हो चॉयस आमी करता तो बरो करूंक वो वायट करूंक आमचेर दवरलेलें आसा. आमच्यांनी म्हणूंक जायना देवान म्हाका वाटोवंक जायनासलो. देवान तुका खुशी दिल्ली, खंयचो चॉयस करचो तो तुजेर आसलें. जुदासा भाशेन चॉयस करचो वो हेर दुसऱ्या शिसा भाशेन हो चॉयस करचो. आयज हेच मनान आमी धरुया. जीं उतरां ह्या हेनरी मातीस हाणें म्हटलें, पेन passes away, द ब्युटी रिमेन्स. जें आमी कितें करता तो हेतू मनान धरून करूंक, कश्ट पासून आमकां सोंसून पडलें जाल्यार तें सोंसूंक आनी आमचे कश्ट क्रिस्ताच्या जेजूच्या कश्टांनी ते मिसळ करून कश्टांक आमच्या क्रिस्ती मनांत ओर्त सोदून काडूंक आमकां आयज कृपा मागुया.
देणी आमची बेजोड खाता, आमची काजा तातून घाता, आमची मोना तू कोरपिता, स्वीकार करून प्रार्थना मागता, गोवा उडो आजरार हाता, दागाचो रोस समोर बिता, आमचे सुख सोडबे जोयता, मानून घेऊन विनोद करता. मोच्या बाबा बडिनो मोशान तुमचें बलिदान सोडपदिता देवा बापाक मानता तोचलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दिवा सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थया. सर्वेस्परा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो गोट समारंभून आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कोश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंत जिणेंत दिसान दीस वाडोसो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काड्यांनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घोडिता सोडवणेची आमी भक्तीन समोरमताव ह्या दिसांनी देखून जेजूस वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सोडगानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोम्यास घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. सोम्या जेसू तुजें मरण आमी समोर उमता.
तुझें पुनोशवणपण आमी परगोडटा, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोशवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल सुखात समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोजवणपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चडीत मुखार मावळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भगिन दोन दुतांनी सर्व खाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सगांत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. ही भाशेन आमी देवाची खुशी मागता तेन्ना आनी आमची खुशी देवाची खुशेन मिसळ करता तेन्ना खरो येस आमकां मेळटा. हीच चिंतना मनान धरून देवाची खुशी आमी पाडूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आदार आनी कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्कय आमकां दी. तुमच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्याच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुर्ती पौर्वी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या धवेन म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मनशाचो पूत एरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर एरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या विस्वाशी बापा, आमी तुका समोर पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमोर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तें मोहिमेवंत अमोर जिवीत पुनर्जीवनपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरवांसो धरून ह्या दुखाच्या कोणांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे धिरान चलूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया जेजूचे नांवी. बाबा भयणीनो, अदीक करून जी कोण संपर्क साधनां वापरून तुमच्या टीव्हीचेर मोबायलाचेर मीस पळयता तांकां सांगूंक सोदता की फाल्यां आमचे मीस सांजे सुमार 6:30 वरांचेर आमकां मेळटलें. जी कोण भावार्थान तुमी ह्या मास मिडियाचेर संपर्क साधनाचेर पळोवन वांटो घेता तांचेर तुमचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सर्वीस फोर तुमचे सगळे आसूं. ईश्वर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. तुजी